सगळ्यांकाय नमस्कार. आम्ही आमची गेल्या म्हणजे मेल यूट्यूब चॅनलाक तुमचं सगळ्यांकाय स्वागत करता आसा. हा विनय किणी मुडबिद्रे दाखवनो षष्टीत असना मा पाय परत षष्टी असा तश जल निमित्ती कुवाळ्या रंदे आम्ही चढती जाऊन करचे ना सगळं आम्ही कुवाळ्या रंदे करतात या दिसाका षष्टी सुब्रह्मण्य मागिरी मंजेश्वर षष्टी हे पुरा नाव पविले तश जल निमित्ती आम्ही षष्टी वेळारी हंग आमक लग्गेशिले कडंदले तशी आम्ही कडंदले कवचे षष्टी दिसाका आणि घरांत कुवाळ्या रंदे आम्ही करतात तशी आज हांव तुमका कुवाळे पुळीकोद्देल आणि कुवाळे ससाम कश करचे म्हणून सांगता. हे रेसिपी तुम्ही ट्राय कराती बार लाय जाता मागीर कमेंट सांगाती कश जल्ला म्हणून सांगून. हे वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कराती सगळ्यांके धन्यवाद. सगळे कुवाळे घरा भितर हाडचे फुडें घरा यजमान जो दादलो मनशां कोणय आसले रे ताका कोयतेन गाय घाल न्हू दिवका म्हूण म्हणटा ती. मागीर आमी भितर हाडू जाल्यार मागीर बायल मनशान सिंधयता जाल्यार फर्स्ट एक पंत दादलो मनशानाची ताका कोयतेन गाय घालून दिवका म्हूण मालगड्यान सांगचें आशिल्लें. आता स्टार्ट करूया. कुवाळे पुळीकोद्देल आनी कुवाळे ससाम करता आसा. फर्स्ट हांव करचें कुवाळे पुळीकोद्देल. एक सगळे कुवाळ्याचे 2 भाग करून घेतला, अर्ध ससमाक अर्ध पुळीकोद्देलाक. आनी हाजी साल आसा न्हू साल्लीचे सपूर सिंधो न्हू सुक्की बार लाय जाता ड्राय सुक्का करका लाय जाता तशी तांबडची आनी तिंबो न्हू ते घालून सुक्की करूं येता जोटो बार लाय जाता थोडी सोय घालून करका ड्राय जावन तशी. आतां पुळीकोद्देलाक कुवाळे कुडको एक कुवाळे कुडके ओटूची सिज्जयतनाची 2 कुडको गोड आनी रुची तक मीठ मागीर थोडे चिंचाम घाला ती मस्त घालनाका ती म्हळ्यार कुवाळे आमशे आसता. मागीर 2 तरणे मिरसांग दिगाची स्लाइस कट करून घालता आसा. गोड मीठ चिंचांब तशीची तर्ण मिरसांग मागीर थोडे उदक घालून सिज्जा दवरता. हें खतखतेवो समाची खतखतेवो ते आमी हाका मसला आनी कसो जाय म्हूण सांगून पळोवया. मसला थोडे बज्जू आसा बज्जून घालू आसा तशी. आता एक फ्राईंग पॅनान तू हांव एक थोडे नारळाल तेल घेतला 1 स्पून बरी आनी हांव 1.5 चमचे चणे दाळी फस्ट भज्जिता. थोडे भज्जून येताना म्हाका अर्ध स्पून मेथी घालता. अर्ध स्पून मेथी घाले पुरो. 1.5 चमचे चणे दाळी अर्ध स्पून मेथी 1 चमचे जिरे तशी 4 चमचे कोथंबरी हे इतले घालून थोडे तांबडे भजका. हे कुवाळे पुळीकोद्देलच न्हू जेवणा बार लाय जाता तिखशे मिरशेचे की आमशे गोडशे पुरा नमान्याचे आसता तशे लायक टेस्ट. हे देवस्थाना संप्रदायान चकड करतना जाल्यार देवा एक ते संप्रदाया वेळार हें करून निवेद्य करतना देवाल तीर्थ घालता एक टेस्ट बार लायक पुरंबोळी बार लायक आमी मेथड चेंज करूं पुरो ती जाल्यार देवस्थाना करचे टेस्ट मान बार लाय जाता. आतां थोडी हळदी पिट्टी घालून हांव भाजीता आसा. मागीर हाका थोडे करबेवूय घालका. चणे दाळी मेथी जिरे कोथंबरी हळदी पिट्टी तशी करबेवूय घालता आसा. थोडेच एक सान कुडको हिंगूय घालका भज्जितनाची हिंगूय घालून थोडे भज्जूचे. मागीर हे रिक्वेस्टेड व्हिडिओ एक्चुअली मेल बेस्ट फ्रेंड सहन म्हणून आसता तिणी सांगिल्ली हें पुळीकोद्देल करून घाल म्हाका षष्टी करूं आसा म्हणून तशी. आतां थोडी एक व्हड मुष्टी बरी सोय घाला ती मस्त नाका एक व्हड मुष्टी गट्टी एक मुष्टी सोय घाल्ले जाल्ले सोय घालून थोडे वेळ भाजूचे. मागीर गॅस ऑफ करा ती मस्त तांबडे जावका म्हूण ना सोय कांय 1 मिनिट भर भाजले पुरो. मागीर गॅस ऑफ करून हांव म्हणतो मिरसांग भाजिल्ली नासतील जाल्यार फस्ट ताका मिरसांग भाजून घेयात. हांव आतां भाजिल्ली मिरसांग यूज करता आसा. आनी कुवाळे रंदे कुवाळ म्हळ्यार नागदेवाक इश्ट म्हणून म्हणटा ती तशी नागाल कसं काम आसल्यार एके देवाल खंयचेय कार्यक्रम जाल्यार आमी चडती कुवाळे न्हू करचे रंदे पुरा दुर्गा नमस्कार अशी वार्डीक म्हणजे जाल्यार करता ती तशी. आतां हांव एक हांगा 12 दीग गाठी मिरसांग घेतल्या 4 हांव गांवची मिरसांग घेतली म्हळ्यार हेची की ब्रावन कलर आसता ना तशें जाल्यार मागीर गाठी मिरसांग चड घालका. आनी एक च्या घालसूचे आशिल्ले गाळ्यान तूं एक 3 चमचे बरी काळू तिळू जावका हाका पुळीकोद्देल म्हणटान काळू तिळू जावका तिची तशें 3 चमचे बरी काळू तिळू घेवन लायक करून धुवन ते उद्दा न्हिसता न्हू एक सान फ्राईंग पॅनान तूं तेल घालून अशी भज्जुका. ते भज्जून येताना तुमकां कळटा पट 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 सावंड जाता तेन्ना बदला म्हणून तुवें
मागीर ऑफ करात गॅस. तशी हें तवळ बज्जिले नेवला तज्जोटो हे तिळूय घाल न्हू. आतां खरं मसालो जावका मस्त ल्हान करूनच जाय पुळी कोद्देला मसालो. चिके पळय इतले खरं खरं असले जाल्यार सोयेन चिकेचे इतले खरं असले बारी लायक जाता. हें टेस्ट लाय जाता तशी बार लाय जाता. मस्त ल्हान जाल्यार लाय जायना. आतां इतले खरो मसालो जाल न्हू. आतां हांव मसालो घालता हें खतखत येयलें लायक सिदला कुवाळें तशें ताका आतां मसालो बरसीत आसा. तुम्ही रेसिपी ट्राय करा ती कशी पायनॅपल अष्टे आसा कोरयेत तुमकां कुवाळें पुळी कोद्देले करेत ससा माई कोरयेत दोन्ही करून पळया ती. आतां दुल्लाल उद्दा मिक्सी दुल्लाल उद्दा हांव थोडे घालतास. उद्दा घालतना थोडे पळोवन घेयती ते म्हळ्यार कुवाळें चिके मस्त पतलाशी रांदय जाल्यार लाय जायना. पुळी कोद्देलान चिके मस्त दाटयने मस्त पतळणे हद आसता. आतां पुळी कोद्देले चिके मसालो खतखत येवो अक्के फण्ण घाल. साधारण आतां सकड कुवाळें जेवचे टायम ना तशी आमगेलांत साधारण आमी एक परबे एक नमान्याची करून खाता आसता ती. तशी षष्टी वेळार पळय कुवाळें अशी तुळशी पुजेक कूप घालून आमी मुगांक अशी करची चडती जावन तशी एक म्हूण मालगड्यान केलेलें आसा. मागीर नागाक इश्ट म्हूण म्हणटा ती कुवाळें तशें जाल्यार आमी ती कुवाळें रांदय करतात. सामा करबेवो सुक्की मिरसांगे ಕೊಚ್ಚಲು घालने भारी ಪೊರಂಬಳ ಪಣ್ಣ ದಿಲ್ಲಾರಿ पुळी कोद्देल कलरफुल जावन आशिल्ली ब्राऊन कलर पुळी कोद्देल रेडी जाला. पळय ती रेसिपी करा ती. आत्ता कसान करची म्हळ्यार कुवाळें सासाम करता आसा. तावळी दवरलेले अर्द कुवाळ्याचे कुडके आनी तशीची तीन तरणी मिरसांग दीग स्लायस करून घाला आनी रुची तका मीठ थोडे उद्दा घाल न्हू. कतकताडाचे दवरा उद्दा दवरतना थोडे दवरा मस्त दवरनाका ती कुवाळें सासाम चिके उतकूट नाही तशी. आनी कुवाळें सासाम म्हणटाना सोयी चडतीची अर्द कुवाळें कुडका हांवें एक नारळ घाला आनी थोडे चिंचांब आनी चारी गांवची मिरसांग मात्र घाटी मिरसांग घालूक नाय ते म्हळ्यार क्रीम व्हायट कलर अशें तशें जालें मी थोडी हळदी पिट्टी 4 गांवची मिरसांग हळदी पिट्टी चिंचांब इतली घालून एक पंता वाटून घेवचें. जाल्यार उडगास दवरका कसा म्हळ्यार मसालो कसकसीची म्हळ्यार खरं असका मसालो मस्त ल्हान करून एक पंता मसालो जाल जाता. उपास एक अर्द स्पून सासाम घाल न्हू. एक 4 सुत्तू गिर्र केल्ले जाल्यार मसालो ल्हान जावचे नज त्या तुमी पळोवन घेवका तशी खरं असका मसालो. आतां हे कुवाळ्यांनी तरणे मिरसांग सिज्जा दवरलेले खतखत येता आसा. सिज्जात येयला पळय कुवाळें सासाम आनी पुळी कोद्देलाचे मेल दोनी माती आयदनांतू रांदप तशी. आतां कुवाळ्याचे मसालो हांव आतां सासमा मसालो घाला बरसिला हाका लायक करून आतां हें एक सम खतखत येवो हक्केक लायक परंबळ फण्ण दिव्या सासाम करबेवू सुकी मिरसांग सेम पुळी कोद्देला वरीची भारी एक परंबळ येता आसा कुवाळें सासमाचे. कुवाळें सासाम म्हळ्यार मेल पुत्ता भारी इश्ट ताका कुवाळें पोडी म्हळ्यार इश्ट जाल्यार तागेल खातीर जावन हांव कुवाळें सासाम करचें केन्नाय तशीची. कुवाळें हाडल्यार अर्द सासाम अर्द पुळी कोद्देल म्हळ्यार आमकां बारी म्हाका मेल बामणा बारी तशी 2 रंदय करची कुवाळ्याची. कुवाळें पुळी कोद्देला कन्सिस्टन्सी पळय ती इतले इसका दाट मस्त पातळ जाल्यार लाय जायना. आतां हांव एक जेवण करया म्हणून रेडी जाल्लें. थोडे सुरयशीत असले लाय जाता जाल्यार उकडीशीत घेवची चडते मी तशी. हांव आतां कुवाळें पुळी कोद्देल तशी कुवाळें सासाम मागीर मेलाम म्हाजी पत्राड करून आशिल्ली म्हणून फोन केलेलो तेणें पत्राड पेटयता म्हणून तशी हॉट बॉक्सान तूं पेटयलेलो हुनू पत्राडो हक्क एक चमचे नारळाल तेल घेवन पुळी कोद्देल सासाम घेवन हांव एक जेवण करून येता. हे रेसिपी ट्राय करा. नेक्स्ट रेसिपी मेळटा.